HIV/AIDS today has entered lives of 33.4 million people worldwide. HIV/AIDS has claimed lives of approximately 2 million. HIV/AIDS has made 14 million children orphans in Africa. HIV/AIDS was first reported in India in 1986. HIV/AIDS has traveled into every state, reaching a figure of 2.3 million, of which 39% are females and 3.5% children are living with HIV/AIDS. HIV/AIDS in Goa has crossed 70,000 people. HIV/AIDS spreads through unprotected sex, body fluids such as semen, vaginal fluids, and blood from an infected person. HIV/AIDS does not spread by hugging and holding hands. HIV/AIDS does not spread through sneezes, coughs, or even sitting near an infected person. म्हाका HIV जाली ती 2001 जेन्ना हांव प्रेग्नंट आसलें 4th month तेन्ना कळ्ळें मीन्स म्हाका STI प्रॉब्लम जाल्ले. I came to know about the disease that I am suffering from in the year 2005, and the moment I came to know, I thought I will be separated from all my family members and will not be having a normal life. को HIV होके 2004 में पता चला. जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे आगे और ज़िंदगी ही नहीं, क्योंकि मेरी तभी शादी हुई थी, 1.5 साल ही में होके मेरी शादी हुई थी और तभी मेरे पति गुजर गए. उनसे मुझे आया और मुझे लगा कि मेरी लाइफ में अभी और कुछ भी नहीं. It's no longer reasonable to resign ourselves to a disease as deadly as HIV/AIDS, that no matter what its causes are, has for sure a destructive path. Patients suffering with HIV/AIDS cope directly with knowing the truth about their illness, that there is as yet no cure. HIV/AIDS has traveled across borders and has even touched Goa across its length and breadth. Today we bring to you a special feature for World's AIDS Day, and today we're going to travel across Goa to speak to some people who have been infected with this deadly disease. It's not an easy task living with this disease, especially when you have to face isolation from people. It's visible that the poor lady has to make ends meet for her son and for her nutritious diet with whatever little she has. Living in a room which wouldn't be more than 4 square meters, she lives life thanking God for each passing day she lives, and struggles to be a mother and father to her son aged 10. Right now I'm in the house of a patient who's suffering with HIV/AIDS, and it's really not easy to look at the person. It brings tears in my eyes, but yet I have to control. And let us speak to her and find out how she's dealing with the disease and how she's making life worth living. The patient suffering with HIV positive came to know that she was carrying the infection of AIDS when she was 4 months pregnant with her son. It's indeed fortunate that her son did not contract the deadly disease, but it is also unfortunate that she lost her husband for the same disease and is still today fighting the battle with HIV positive. जेन्ना कळ्ळें पळय कितें तरी जालां म्हाका तेन्ना जस्ट सिस्टरीन सांगलें की हो डिसीज म्हटल्यार एक सेक्शुअल वर्कर आसता तेज्या कडसून येता म्हणून. पण म्हाजे तरेन हांवें पळयलें की हांव तसलें हितून कांयच ना. पूण आतां हजबंडाक डायरेक्टली विचारपाक म्हाका रायट नासलो की बाबा तूं कितें काय म्हणून. पण जेन्ना हळू हळू आमी रेगुलर चॅकअपाक वचपाक लागली आनी मागीर जेन्ना सिस्टरीन ताका विचारलें आनी डॉक्टरानूय की बाबा तुका कितें प्रॉब्लम आसलें तुजें कितें कोण आसलें बी काय म्हणून तेन्ना तेणी मागीर हय म्हटलें त्या टायमार. आनी मागीर तो पळोवंक गेल्यार म्हाका तितलो कोऑपरेट करना जालो की
ओय बापा म्हाजे कडसून तुका जाला अशें म्हणून सांगना जालो आनी आपली फॉल्ट आसा कितें तरी अशें तो एग्री करना जालो एक्सेप्ट करना जालो की आपली फॉल्ट आसा. एवरी टायम तेची मम्मी कितें करताली तेची आई म्हाकाच ब्लेम करताली पण तेणी केन्नाच सांगलें ना की बाबा आपल्याक लागून अशें जाला कित्याक लागून जाय एकामेका आमी सपोर्ट करूंक जाय तेका ब्लेम करूं नाका अशें बी केन्नाच तेणी सांगूंक ना. आनी एवरी टायम तेची मम्मी आनी ती भयण आसली तेची सगळीं जाणां म्हाकाच ब्लेम करताली की म्हाजे पासून तेका जालें आनी हांवें तिची वाट लायली तेका दुयेंस दिलें हांवें आनी अशें करून ती म्हाका खूब हॅरेस करपा लागली सारकी. इवन जेवणाक सुद्दां खूब त्रास केले तिणी खूब म्हणल्यार खूब. तेंकां फक्त कितें जाय आसलो की म्हाका चेडो जाल्लो जाय आसलो आनी तेंकां कांयच नाका हांव तेंकां अजिबात नाकालें फक्त चेडो जायसर. म्हाजी नणन जी आहा ती म्हाका बरी करपा लागली म्हणजे मातशी हेल्प चड अशी न्हय पण मातशी हेल्प करताली पण तेच्या बदलाक माय म्हाका खूब त्रास करताली. इवन जेवण म्हणजे जेन्ना डॉक्टरान सांगलें की तुका जेवणाची चड गरज आसा तुका वेट म्हाजी सामकीच कमी आसली जेन्ना प्रेग्नंट आसलें हांव तेन्ना वेट म्हाजी जस्ट 28 आसली इतलें हांव बारीक जालें त्या टायमार. पयलीं लग्ना पयलीं म्हाजी वेट आसली 44 पण तेंकां सून नाका आसता तेंकां फक्त चेडोच जाय आसलो आनी तशेंच तिणी केलें. जेन्ना चेडो जालो आनी जेन्ना हांव घरा गेलें जेन्ना एक दीस फक्त गेला तो दीस बरें केलें तेंच्यांनी परत दुसरे दीस चेड्याक जो तेंच्यांनी घेतलो पळय तो टील हांव थंय घर सोडिसर चेडो तेंच्या कडेन आसलो म्हाजे कडेन एक हांव मम्मी म्हणून नकोच आसलो तो इतलें तेंच्यांनी तेका म्हाजी नणन आसली पळय तीच तेची आवय जाल्ली तेच तेका घेवन भोंवताले. हांव मातशें सुद्दां घेवंक पयल्यार म्हाजे कडेन दिनासलें सो तो नकळो जातलो की हांव तुजो एक मां म्हणून जस्ट नेम सेक तो मां म्हणटालो आनी मां म्हणजे तेका कितेंच खबर नासली. हॉस्पिटलान 4 वर्सां सुमार काम केलें हांवें पण एक जेन्ना ओल्ड मनीस आसता तेन्ना ती हॉस्पिटल म्हणजे तेंकां हें दिसना बरें दिसना न्ही सो मातशें केन्ना केन्ना लेट बी जातालो येवपाक लेट बी जातालो आनी मागीर अशें ती निमतां करताली लेट येता बी म्हणून आनी अशें करून करून दीस गेले आमी घोव मागीर खूब पियोवपा लागलो. पयलीं पितालो तो पण मागीर खूब पिवंक लागलो तो वाजेंक लागलो तिची आवय खूब हॅरेस करपा लागली त्या खातीर आनी पिवन मागीर जेन्ना मनीस चड सीक जाता तेन्ना सगळे तरेचे डिसीज एटॅक करतात सो तेका मागीर TB जाली आनी कितें कितें जावपा लागलें हातीक तेचें इन्फेक्शन जालें सो तेका लागून 3 म्हयने सुमार तेका घेवन हांव हॉस्पिटलान रावलें. पयलीं TB हॉस्पिटल मागीर GMC सो 3 म्हयने सारके जाले आनी मागीर तो एक्सपायर जालो. सो एक्सपायर जालो तरी पण तें इमॅजिनेशन थोडें मायंडचें नासता सारकें की आपलोच चेडो कित्याक मेलो अशें बी म्हणून सो तेका लागून ती आनीक बेजार जाली की आपलो चेडो मेलो असो म्हणून. आनी तरी तुवें ताका सांबाळलो 5 वर्सां 6 वर्सां कितलीं वर्सां तुवें ताका सांबाळलो पूण तरी आसतना तुका ताचेंय सफरींग मेवलें कित्याक ताचे कडल्यान हें डिजीज मेवलें तुका आनी वयल्यान तुजी सासूमाय तुका त्रास करताली आनी शेकी तुजो घोव भायर पडलो तेन्ना तुका कशें दिसलें आनी तुजें फिलींग कितें आहलें की सगलो लोक तुकाच ब्लेम करता म्हणून. एक्चुअली त्या टायमार एक बायल ह्या नात्यान म्हाका जगपाकूच नाका आसलें दिसतालें की बेश्टें हें लायफ हांवें म्हाका मेवलें आनी कित्याक तरी मेळचें दुयेंस घरान त्रास अशें दिसतालें म्हाका आनी कित्याक तरी हांव जगता अशें म्हणून आनी म्हाका तें जायना जालें. म्हाका दिसतालें की खंय तरी वचून हांवें मरपाचें अशें म्हणून इवन हांवें 2 फावटी ट्राय सुद्दां केल्ली पॉयजन घेवन मरपाक पण कितें आतां देव सुद्दां आसता सांगाताक देवान म्हाका सांगात दिलो आनी चेड्याचें तोंड पळोवन मागीर हांवें हें केलें की विचार चेंज केले एटलिस्ट म्हाका लायफ ना जाल्यार चेड्याक तरी लायफ आसा न्ही देवान तें तरी दिलां सो तेका वयर काडपाची म्हाजी ड्युटी आसा बापूय ना हांवें तरी करूंक जाय अशें म्हणून प्लॅनिंग थोडें हांवें चेंज केलें. दुसरें म्हणजे म्हाका एक व्हडलो सपोर्ट मेळ्ळो की हांव प्रेयराक वयता थंयचे पास्टर आसा आनी तेची बायल आसा तेंच्यांनी म्हाका खूब हँड दिलो स्टँड करपाक खूब सपोर्ट केलो कावन्सिलींग करून 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 खूब सपोर्ट केलो आनी तेंच्या आदारारूच हांव आयज फुडें पावल मारीत आसा
फुडें फुडें वचत आसा. चेडोय म्हाजो व्हडलो जाता तशें तशें इल्लें इल्लें वाडत वयता हांव. बरें आतां दिसता की देवूय आसा ह्या जगान आनी आमकां सांबाळटा कसो. आनी ताका लागून म्हाका अशी होप दिसता की एक ना एक दीस देव आमकां बरो करतलो आनी आमकां फ्रिडम मेळटलो HIV बरी जाली अशी म्हणून विश्वास करता हांव. आनी देव दितलो खंय तरी आमकां मेडिसीन अशें म्हणून विश्वास करता. तुका जेन्ना कळ्ळें की तुका HIV पॉझिटिव्ह आसलें तेन्ना तूं 4 मंथ प्रेग्नंट आसलें तेन्ना तुजे कडेन 2 ऑप्शन आसले. भुरग्याक ह्या जगान ना हाडपाक वा ह्या जगान हाडपाक. पूण तेन्ना भंय की ताकाय HIV जातलो म्हणून. तेन्ना तुवें कितें चिंतलें की हाडपाक वा ना हाडपाक. पूण हाडीत जाल्यार तरी खूब दुबाव आसले की ताका जातलें आनी भुरगो सामको आसचो ना. तर तुवें हो डिसिजन कसो घेतलो, कोणाच्या सपोर्टान घेतलो, तुवें एकलो घेतलो, कशें एक्झॅक्टली तुवें डिसिजन घेतलें? एक्चुअली त्या टायमार कांयच ट्रिटमेंट नासली की भुरग्याक जावचें ना अशें म्हणून. डॉक्टरांनी सुद्दां म्हाका सांगलेलें की आमी गॅरंटी दिना भुरग्याची दिना आनी ताका जावचें ना म्हणून सांगिना अशें म्हणून. पण तरी पण होप थेयलो की एक फर्स्ट टायम म्हणजे प्रेग्नंट म्हणजे एक दिसता न्ही एक मम्मी जातली एक बाबा आसतलो अशें कितें जावं बेबी आसतलें म्हणून होप दिसतलें. सो त्या टायमार खूब निराश जालें हांव एक्चुअली पळोवंक गेल्यार की फर्स्ट टायम प्रेग्नंट आनी हें म्हाका आयकचें पडटा अशें म्हणून. पण हळू हळू कितें डॉक्टरांनी मातशें सांगलें की आमी ट्रिटमेंट चालू करुया पण खूब त्रास जातले तुका मेडिसीन सोदपाक खूब म्हारग आसतलें. पण घोवान मातशें त्या टायमार हें केलें की घोवान आनी नंडेन की एकूच पयलोच फावट बेबी जाता सो कितें करुया आनी मेडिसीन ट्राय करुया सोदपाक. पण मेडिसीन मेळ्ळें त्या टायमार मेडिसीन मेळ्ळें आनी डिलिव्हरी जाली तेन्ना सोमतेच ताका दिवपाक स्टार्ट केली. पण तेच्या पयलीं म्हाकाय मेडिसीन स्टार्ट केल्लें जेन्ना प्रेग्नन्सीन दितात तें मेडिसीन स्टार्ट करून डॉक्टरांनी सांगलें देवाचेर विश्वास दी आनी होप ते की भुरगो बरो जातलो म्हणून. सो तेंच हांव देवा कडेन मागीत रावलें. तेन्ना सुद्दां म्हजी नणंद म्हाका घेवन चर्चीन बी वयताली देवा कडेन मागतालें की बेबी बरें जावनी अशें करून. आनी देवान म्हाजी तितली काकूट केली की त्या टायमार जेन्ना बेबी जालें मेडिसिनूय मेळ्ळें भुरग्याक घालपाचें आनी 18 months जावन जेन्ना चॅक केलें हांवें ताका नेगेटीव येयलें. लायफान कशें ट्राय करता की ताका सगळें दिवपाक कित्याक तुजे बरी इतलें घडना जाय पूण तूं कशें ट्राय करता की ताका आख्खो संवसार दिवपाक तूं ताचें माय जावंक जाय आनी तुका ताचो पाय जावंक जाय. तर तूं हें कशें करता इतलें कठीण काम? जेन्ना माय जावपाची आसता तेन्ना माय जातातूच पूण फादराचो एक मोग दिवपाचो आसता तेन्ना खरेंच फादर जावचें पडटा. सगळें हांव ताका हाडून दिवंक शकना कारण म्हाजे कडेन घडना तशें. पण थोडे फार ताका ट्राय करता हांव दिवपाचें. एक ना बाबा आयज जायना बाबा फाल्यां हाडटा म्हटलें की ओके म्हणटा तो एग्री जाता आनी मम्मा फाल्यां हाडा आयज जायना न्हू तुजे कडेन नेक्स्ट टायम हाड अशें म्हणटा आनी ओगी रावता. पण केन्ना केन्ना भुरगो खूब जिद्दी करता की आपल्याक जायत तें कितें करून तरी मागीर खंयचो तरी एडजस्ट करून ट्राय करता ताका हाडून दिवपाक. सगळें जायना पण पळोवंक गेल्यार म्हाका जे NGO आसले तेंच्यांनी खूब मदत हेल्प केल्ली थोडी फार की चेड्याक कितें तरी हेल्प करपाक. सो अशेंच करून दीस आसा अजून मेरेन बरे दीस येता आमकां. पळोवंक गेल्यार HIV जी आसा तितून देवान इतलो सपोर्ट केला की आमी खावन जेवन हॅप्पी रावूंक शकता. दुसरे अशी दुयेंस आसता जितून मनशांक खावंकूय गावना जस्ट लायक TB खूब त्रास जाता तशें. पण ते चिंतून म्हाका एक हें दिसता की देवान आमकां जेवन खावन बरी रावा अशें सांगलां. आनीक दीस वाडोवंक शकतले म्हाजे इवन मेडिसीन घेवन आनीक दीस म्हाजे फुडें वचूंक शकतले अशें म्हणून हांव स्वताक हें करता आदार करता स्वताक समजवणी घालता आनी फुडें दीस वयता. एक प्रत्येक दीस वयता तो हॅप्पी म्हणटा हांव आनी बरे दीस येतले हेंच्यान फुडें अशें म्हणटा.